क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सोमेस्त मेलोल्या भावार्थ्यां पासत मागता तांचो उगडास आमी करता। हे मेलोले भावार्थी जे आसात ते जावन आसात जायते लोक आमच्याच कुटुंबांतले, ते जावन आसात आमचे इश्ट मित्र जे सोयरी दायरी, आमचे गांवाचे आमच्या सांगाता जे येताले ते आयज आमचे सांगाता नांत। आमचे फुडें ते गेल्यात देवाक भेटूंक, तांचे पासत आमी आयज मागूंक आयल्या। जेन्ना ते आमचे भाव भयण आमचे मदें आसलोले आपल्या कुडीन, त्या वेळार जेन्ना खंयचेय तरी म्हत्वाचें घडीत तांच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमी कितें करता, बर्थडे वो तांचें काजार वो एनिवर्सरी, त्या वेळार आमी तांकां देणी दिता, गिफ्ट्स, वी गीव देम गिफ्ट्स। तर आयज ती आमचे मदें नात, तांचे कुडीचें हाजीरपण आमी आमचे मदें भोगूंक जायना, पूण आमी तांचो मोग करता। तांचो उगडास आमच्या काळजांत आनी मनांत आसा। आमचो मोग तांचे लागीं कशें दाखोवंक जाता। आमी ह्या दिसांनी पळयल्यार फोंड बरे रितीन न्हेसयता, फुलां घालता, वातयो आमी पेटयता। आतां ही फुलां घालची वातयो आमी पेटयता, जें कितें करता तें आमचे लागीं भोगूंक जाता। आमकां कूड आसा, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता वाती पेटयलोली वो त्या फुलांचे सोबिताय आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता। पूण त्या जे कोण मेलोले आसात ते आमचे भाव भयण, तांचे लागीं हें अनुभव करूंक जायना। ही सोबिताय जी आसा फुलांची तें पळोवंक जायना। ह्या फुलांचो जो फॉर्मोळ आसा तो तांच्या फोंडांत पावना। जी वाती आमी पेटयता ताचो उजवाड त्या फोंडांत फावना। जेन्ना ते ह्या संवसारांत जियेतले तांच्या जल्माच्या दिसा आमी कितें मोलाचें गिफ्ट्स आमी दितले, ताचे वरवीं तांच्या जिवितांत कितें तरी बरें अनुभव तांकां जातलें। पूण आतां ही फुलां वो वाती आमी पेटयता जाल्यार कांय इफेक्टूच ना। त्या खातीर आयज आमी हांगासर आयल्या कित्याक तांचे पासत मागूंक। जी फुलां आमी आयज घालता 2 दिसांनी ती बावतली, जी वातयो आमी पेटयता ती थोड्याच घडयेन पालवतली, पूण आमचे मागणें जें आसात तें तांच्या आदाराक पावतलें। मागणें सासणाक तोखता, तांच्या आदाराक तें पावता। त्या खातीर आमी आयज हांगासर जमल्या त्या आमच्या भावा भयणी पासत आमच्या मोगाच्या ज्या मेलोल्या भावार्थ्यां पासत मागूंक। आनी मिसाचें बलिदान जावन आसा एक व्हडलें मागणें। त्या खातीर भक्तिवंत कार्लो अकुतीस सांगतलो, युकरिस्ट इज द हायवे टुवर्ड्स हेवन। त्या सर्गीच्या राजाक पावूंक एक व्हडलो रस्तो जावन आसा मिसाचें बलिदान। आनी आमचे जे भाव भयणी आसात सर्गी राजाक पावोंक नात। जरी तर ते एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जियेले जाल्यार ते सर्गी राजांत पावले आसतले, पूण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला आमी पातकी, जायते पातक आमी आदारता। त्या खातीर ह्या पातका वरवीं आमकां सर्गीच्या राजांत पावूंक जायना। जरी तर आमी जायतें बरें काम केलां, पूण पातकी केला तर आमी पुलगोत्रेंत आसतल्या। पर्गटरी सोल्स आमी म्हणटा, तांच्या पासत मीस आमी भेटयता, तर पुलगोत्रेंत आसतल्या। पूण आमच्या मागण्या वरवीं तांकां आदार मेळटा सर्गीच्या राजाक पावूंक। त्या खातीर आयज तुमी हांगासर आयल्यात तुमच्या भाव भयणी पासत मेलोल्या भाव भयणी पासत मागूंक। आनी हें मागणें मिसाचें बलिदान तांकां जाता आदार त्या सर्गीच्या राजाक पावूंक। हो मोग आमी ह्या आमच्या भाव भयणी थंय दाखयता। म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत एक सोद आमच्या मोतीन सदांच दवरपाची गरज। मरण एक सोद जावन आसा। मरण कोणाकय चुकोना। ह्या संवसारांत जायते वस्तू आसात पूण सगळीं सोद आमकां कळीत नात, पूण मरण जावन आसा एक सोद, तें सगळ्यांकूच आसा। जे कोण ह्या संवसारांत जल्मून येता तांकां मरण आसाच, तें आमी सदांच मोतीन दवरपाचें गरज। त्या खातीर भाग्यवंतांचें जिवीत जेन्ना तुमी वाचतात वो तांचे पिक्चर्स तुमी पळयतात, तांच्या टेबलाचेर एक स्केलिटन दवरतले, तकलेचें स्केलिटन ते तांच्या त्या टेबलाचेर दवरतले। कित्याक सदांच ते तांकां उगडास हाडटले, हय मरण आसा, मरण जावन आसा एक सोद, तर हांव मरण येवचे आदींच ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोवपाची गरज। त्या खातीर जायते तुमी सांता भक्ताचें जे पिक्चर पळयतात तातूंत तांच्या टेबलाचेर एक स्केलिटन आसा तकलेचो। ताचो अर्थ कितें?
मरण जावन आसा सोत आमकां सगल्यांक मरूंक आसा एक ना एक दीस आमी सगळे मरतले हांव त्या खातीर जायते सिमतेरेर ते बरयतात एंट्रन्सार आयज म्हाका फाल्यां तुका सगल्यांक मरपाचेंच आसा आमी एक दीस सगळीं मरतली हांव तर ह्या आमच्या भाव भयणीक आमी जे कोण मरून गेल्यान तांचे पासत मागूंक आयल्या आमचो मोग तांचे जिवितांत तांकां दाखोवंक आमी हांगासर आयल्या तर आमकां कितें शिकोवंक मेळटा तें सोत आमकां सगल्यांक मरण आसा आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सोमचें आदी ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोवपाची गरज जरी तर आमी एक बरें जिवीत जियेना जें कितें जेजून सांगलोलें जें मांदामेंट जे आसात जरी तर आमी जियेना जाल्यार आमकां सासणाक पावूंक जायना आनीक सोत आमकां क्रिस्तांवांक कळीत आसपाची गरज कितें तें सोत आमी सदांच जेन्ना सोत म्हणटा ही सोत आमी उसारता ती सोत जावन आसा हांव सोत मानतां कुडीचें जिवनपण आनी तशेंच हांव सोत मानतां सासणीक जिवीत आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपण आसा सासणीक जिवीत आसा तोच आमचो भावार्थ आनी हो भावार्थ आमी उसारता जेन्ना सोत मानता आमी म्हणटा आमी हो उसारता आमचें जिवीत फकत ह्या संवसाराचें न्हय पूण आमकां सासणाचें जिवीत आसा तें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां ह्या संवसारांतच एक बरें जिवीत जियोवपाची गरज जरी तर तुमी ह्या संवसारांत देवाचो मोग अनुभव करून तो मोग लोकांक दिनासतना जियेतात जाल्यार जरी तर देवाचें मांदामेंट तुमच्या जिवितांत जियेनात जाल्यार तुमकां तें सर्गींचें राज मेळचें ना पुनर्जिवनपणाचो तो बरवसो आमकां आसा हो बरवसो आमकां फटोयना आमकां भावार्थाचें जिवीत जियोवपाक आदार दिता तर हें सोत आमी सदांच आमच्या मोतीन दवरपाची गरज तर मरण एक व्हडलें सोत तशेंच पुनर्जिवनपण आनी सासणीक जिवीत एक व्हडलें सोत हें आमच्या दोळ्या मुखार सदांच दवरपाची गरज तर हें सासणीक जिवीत आमी कशें जोडूंक जाता मेल्ल्या उपरांत हें सासणीक जिवीत आमकां मेळटा वय पूण जरी तर तूं ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियेनाय जाल्यार तें सासणीक जिवीत तुका मेळचें ना आमकां सगल्यांक खबर आसा आमकां आत्मो आनी कूड आसा जरी तर तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकाची पानां जेन्ना तुमी परतितात पयलें पुस्तक जावन आसा उत्पत्ती थंयसर देवान कशें आमकां रोसलें तें बरयलोलें आसा देवान मातयेंत आमकां रोसलें आनी जेन्ना तुमी मरणाच्या मिसाक येतात कोणाचें मरणाचें संभ्रम करतना आमी त्या मिसांत भाग घेता तेन्ना यादनीक सांगता मातयेन केल्ली कूड मातयेक वेता एक मागणें आमी करता मातयेन केल्ली कूड मातयेक वेता आमची कूड देवान मातयेन केली आनी ती मातयेची कूड वेता मातयेक पूण आमचें जें आत्मो आसा तें देवान आमच्या जिवितांत घायलोलो आसा तो आत्मो देवा सरशीं परत वेता तो आत्मो देवा सरशीं परत वचूंक आमी ह्या संवसारांत जेन्ना कूड आमची आसा त्याच वेळार एक बरें जिवीत जियोवपाची गरज आतां आमची भाव भयणी आसात मेलोलीं भाव भयणी भावार्थी तांकां कूड ना तांच्या लागीं मागणें करूंक जायना त्या खातीर आमी आयज हांगासर आयल्या आमकां कूड आसा आनी आत्मो आसा कूड आनी आत्मो दोनूय जाय ह्या संवसारांत आमकां ते कूड आनी आत्म्याचें अनुभव करूंक जाता जरी तर आमच्या लागीं ती कूड ना आमच्यान मागणें करूंक जायना त्या खातीर आमी आयज जिवी कित्याक आत्मो आनी कूड दोनूय आसा त्या खातीर आमी हांगासर मागणें करूंक आयल्या पूण आमचे भाव भयण जे कोण मेल्यांत तांच्या लागीं मागणें करूंक जायना जरी तर ते पुलगोत्रेंत आसल्यार तांच्या लागीं मागणें करूंक जायना जरी तर ते ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियेले एक भाग्यवंताचें जिवीत जियेलें जाल्यार तांकां मागणें करूंक जाता कशें कालच्या दिसा आमी समारंभलें सांता भक्तांचे दीस तांणी ह्या संवसारांत एक भाग्यवंतपणाचें जिवीत ते जियेलें देवाचो मोग तांच्या जिवितांत अनुभव केलो जें कितें देवाचें मांदामेंत आसलोलें तें तांच्या जिवितांत तांणी पाळलें आनी ते आयज स्वर्गी राज्यांत आसात जेन्ना ते संवसारांत आसलोले लोकां पासत ते मागतले तेंच आयज ते स्वर्गी राज्यांत करतात आमचे पासत ते मागतात पूण जे आत्मे पुलगोत्रेंत आसात तांचे लागीं मागूंक जायना आमी तांकां आदार दिवपाचो तर आमी ह्या संवसारांत आसतना कूड आनी आत्मो आसा आमच्या मागणें करूंक जाता मिसांत भाग घेवंक जाता दर एका साक्रामेंतांत बरे रितीन भाग घेवपाक जाता जेन्ना आमकां कूड आनी आत्मो आसा जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक जाता जेन्ना मिसाच्या बलिदानाक आमी येता कूड आनी आत्मो आमकां आसा तर जेजूक आमच्या जिबेर आमी सेवता आमच्या काळजांत आमी घेता तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानाक येता हें आमच्या
मेल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागुया. आमच्या लागींच तांकां आदार दिवंक जाता. तर आमकां कितें शिकोवंक मेळटा आयज? ह्या संवसारांत आसतनाच परत परत साक्रामेंतांत जेन्ना आमी भाग घेता, ह्या साक्रामेंताचो फायदो आमी घेता, तेन्ना आमचें जिवीत पवित्र जाता. कुमसाराचें साक्रामेंतूय तशेंच. जेन्ना आमकां कूड आनी आत्मा आसा तेन्नाच आमी कुमसार जावपाक जाता. मेल्या उपरांत कुमसार जावपाक जायना. देवाची काकलूत आमच्या जिवितांत भोगपाक जायना. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जिवी आसा, आमकां आत्मा आनी कूड आसा तेन्नाच ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत देवाची काकलूत आमकां भोगूंक जाता. त्या खातीर परत परत त्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत देवाचे बोगसणे अनुभव करात, काकलूत अनुभव करात. अशें आमच्या जिवितांत तें पवित्र जिवीत जिवंक जेजू आमकां आपयता. जेन्ना आमी ह्या संवसारांतूच एक पवित्र जिवीत जियेतले, आमकां स्वर्गी राज्यांत पावोंक जातलें. आयज आमी ह्या आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्या पासत मागता जाल्यार आमचें जिवीत आमी बदलुया. आमी लास्ट मोमेंटाक रावपाची न्हय. आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकलें, जरी तर दोनयाक खबर आसलें चोर येता म्हूण, तो सदांच जागृत रावता आसलेलो. ताचे लागीं त्या दोनयाक नागोवंक जायना आसलेलें. मरण एक चोरा भाशेन येतलें, केन्ना येता तें खबर ना. सदांच तयार रावपाची गरज. आमच्या जिवितांत चोर केन्ना येतलो म्हूण आमकां खबर ना, पूण चोर येतलो म्हूण तें सोत आमकां खबर आसा. मरण येतलो म्हूण तें सोत आमकां खबर आसा, पूण केन्ना येतलें म्हूण खबर ना. त्या खातीर सदांच तयार रावपाची गरज. जरी तर आमी तयार रावल्या, जें कितें देवान आमकां सांगलां तें मांदामेंत आमच्या जिवितांत जियेल्या जाल्यार जेन्ना हें मरण आमच्या जिवितांत येतलें तेन्ना आमी कुशेन आमचो आत्मो देवाक समर्पून दितले. आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. जशें आमी कालच्या दिसा समोर उमलें सांता भक्तांचे दीस, तशें आमी त्या सांता भक्तांच्या एकठारांत आमी एक जातल्या. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावनो, आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागुया. तांच्या लागीं मागूंक जायना. हीं फुलां वाती जे आमी तांच्या फोंडार घालता ताचो फायदो तांकां कांय मेळना. पूण जरी तर एक नमान मरी एक आमचो रोजाराचें तेर तुमी करता जाल्यार हाचें इफेक्ट तांकां मेळटलें. तांकां त्या पुलगोत्रेंतल्यान सुटोवन येवंक, स्वर्गी राजांत पावूंक तांकां आदार मेळटलें. तर तांचे पासत मागात ह्या दिसांनी. आनी दर एक दीस जेन्ना तुमी मिसाच्या बलिदानाक येतात, तेर्स रोजार करतात, तांचे पासत मागात तांकां सासणाचो विशय दिव म्हूण. आनी तशेंच आमचें जिवीत आमी आयजतान बदलुया. एक खरें जिवीत, खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमची पावलां मारुया. आमेन.